नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत फुडले 2 दीस पडटलो उटंगराचो पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. मंगळारा ऑरेंज अलर्ट जाल्यार फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी. साळगांवां बेकायदेशीरपणान सांठोवन दवरिल्ल्या गॅस सिलिंडर युनिटाचेर नागरी पुरवण आनी वजन माप खात्याची धाड. 164 सिलिंडर केले जप्त. पुलिसांनी 5 जाणांक घेतले ताब्यांत. ड्युटी सोंपोवन घरा येतना 7 अनवळख्यांनी पुलिसांचेर केलो हल्लो. 2 पुलीस जखमी. 2 जाणांक अटक. 5 जाण फरार. फुडलो तपास सुरू. स्लॅब आणि सिलिंग कोसळप हातून आसता जमीन आसमानाचो फरक, सांगता गोविंद गावडे. कला अकादमीच्या विशयावयल्यान पत्रकारांचेर फोग काडीत आमदार गोविंदान वस्तुस्थिती न्हयकारपाचो केलो यत्न. गोंय राज्य सहकारी बँकेचेर सरकार समर्थक आयले वेचून. पांडुरंग कुर्टीकर जावया बँकेचो अध्यक्ष. आदले मंत्री प्रकाश वेळीपाक खावची पडली हार. लोकसभेचे पुराय कामकाज आता कोंकणीतल्यान जातले थेट प्रसारीत. कोंकणी वांगडा कश्मीरी आनी संताली भाषेचोय आस्पाव. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंयांत फाटले 2 दीस जाच्यान पावसान धुमशणां घाल्यात. कांय वाठारांनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात जाल्यार न्हंयची उदकाची पातळी वाडल्या. तशेंच कांय कडेन संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यात. मंगळारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार फुडले 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर खात्यान येलो अलर्टूय जारी केला. फाटल्या 2 दिसांच्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून मडगांव गोगाळ वाठारांतल्या कुडतडकर बिल्डिंगे फाटल्यान आशिल्लो दुरीग कोसळ्ळो. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. मात दुरीग कोसळिल्ल्यान कुशीकच्या घरांक धोको निर्माण जाला. आमी कॉल दिल्ले आमकां फ्रॉम हेडक्वॉर्टर ऑफ फायर कंट्रोल रूम दॅट दिस वॉल हॅज कॉलेप्स्ड near this thing in the premises of Kuttarkar building, Dogal Margaon. So immediately आमी आयले जेन्ना आमकां दुसरी कॉल आसली. म्हाका जाणा झाड पडलो हां थिंगाय कॉल आसलेले. तुगेले राष्ट्रालय गेल्ले आनी आतां दिकारपाले गेल्ले आहाय. सो इमिजिएटली आमी आयले आनी पळयत जाल्यार ही वॉल तेंगेलो भितर वॉल पडोन स्विमींग पूल आहा हिंगा. स्विमींग पुलांतून थोडे पडले आनी त्या वॉर्डान कितें जालां तें वॉल पडपाचो आसा. आनी ही वॉर्डान इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार ही ऑर द बिल्डींग आहा. बिल्डींग म्हणजे घर आहा ग्राउंड क्लास 1 आनी टेरस आहा पळय आनी एक घर. सो ताका माती आहा ती मातशें हें सकयल वयर आहा ते मातयेचेर आहा. सो ही माती देंवता तितले ताका प्रॉब्लेम जावपाक शकता दोनी बिल्डिंगेक. सो इमिजिएटली ते कवर करूंक जाय. तांकां सांगलां ऑलरेडी टार्पोलीन घालपा हिंगा. नाजाल्यार कितें हें काडपा म्हणटा तें करतले अरेंज करतले. टार्पोलीन घालपाक इम्पॉर्टंट. आतां सवेज इम्पॉर्टंट आसता सवेजाची. हां सवेज हें करना जाल्यार परतून तांकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयची उदकाची पातळी वाडली. देखून सातेरीमळ निरंकाल वाठारांतलो रस्तो उदकापोंदा गेलो. रस्तो उदकापोंदा गेल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. बरो दीस आमी सकाळी आनी भुरग्यांक वचपाक मातशें थोडें भरलें पूण वचपाक मेळना. पूण जेन्ना उदक भरता तेन्ना भुरग्यांक बेगीन उदक येवची न्ही पयलीं चड जावची पयलीं भुरग्यांक घरा धाडलें. दोनी इस्कॉला सोडली. भुरग्यांक हिंगाच्या भुरग्यांक घरात धाडले. आनी आतां उदक चडच ना. सकाळी 7:30 पासून उदक चडटालें. तें आदी पासून चडटा आनी आतां चड आतां तें सुबीत जालें पळय रस्तो तें सुबीत जाला. तर हांगा पळय आदी पावस असो तो झडत रावत जाल्यार पावस उगड्यो आनी सोडोंक शकता. आतां सद्या स्कुटर वयतात गाडयो मातश्यो वयतात. ह्या वर्सा कितल्या वेळ रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा? ह्या वर्सा कितल्या वेळ? ह्या वर्सा 3 पाट जाल्या. 3 पाट जालें उदक येयल्या पासून 3 पाट जालें आनी आमचे पासून खूब त्रास जाता. मंगळारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जाल्यार बुधवारा आनी बिरेस्तारा येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2-3 दिसांत पावसाचें प्रमाण कमी जातलें. मात फुडल्या सप्तकांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी माहिती हवामान खात्याचो संचालक नाहुश कुलकर्णी हांणी दिली. सर आता जर आम्ही बघितलं जर जास्त पाऊस आम्हाला पडलेला बघायला मिळतो, काय सांगाल याच्याबद्दल? पावसाचा जो आपला एकंदर डिस्ट्रीब्युशन आहे किंवा पाऊस आपल्या गोवा राज्यावरती जो गेले 4 दिवसापासून आणि त्याच्या आधीपासून जो संततधार लागून राहिलेला आहे. गेल्या 3 दिवसापासून आपल्या इथं त्याचा पावसाचा जोर वाढला होता
आणि त्यासंबंधी जे ऑरेंज वॉर्निंग आहे आणि त्याच्या आधीपासूनच येलो वॉर्निंग हे आपण इश्यू केलं होतं आणि आपण त्याचा फोरकास्ट केला होता. हा पाऊस जो आहे हे वेगवेगळ्या कारणांमुळं आलेला आहे. एक तर आहे 2-3 लो फॉर्मेशन सिस्टीम बॅक टू बॅक जनरेट झाल्या, सोबत ऑफशोर स्ट्रक आहे. या सगळ्यांचा कंबाईन इफेक्ट म्हणून आपल्या गोवा राज्यावरती हा पाऊस पडला. काल आणि आज आणि आत्तासुद्धा हा पाऊस आपल्या याच्यावरती पाऊस आहे, गोवा राज्यावरती पाऊस पडतो आहे. सो आणि पुढचा जर अंदाज बघितला तर आता पुढचे 2-3 दिवसामध्ये हा पाऊस कमी होताना आपल्याला दिसून येतो आणि परत पुढच्या आठवड्यामध्ये थोडंसं पावसाचं थोडेसे इंटेन्सिटी वाढायची शक्यता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साळगाव वाठारांत बेकायदेशीरपणान साठोवन दवरिल्ल्या LPG गॅस युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पुलिसांनी धाड घाली. 42 सीलबंद, 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, 1 घरगुती तशेंच कितलेशेच खाली सिलिंडर मेळून खात्यान वट्ट 164 सिलिंडर जप्त केले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक ताब्यात घेतले, अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री रवी नायक हांणी दिली. साळगाव वाठारात बेकायदेशीरपणान साठोवन दवरिल्ल्या LPG गॅस सिलिंडर युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पुलिसांनी धाड घातली. 42 सीलबंद, 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, 1 घरगुती तसेच कितलेशेच खाली सिलिंडर मिळून वट्ट 164 सिलिंडर जप्त केले. या प्रकरणात राधेश्याम राजस्थान, विकास स्वरूप राम, रमेश कुमार, प्रदीप कुमार आणि राम स्वरूप या 5 जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. तसेच लोकांनी गॅस सिलिंडर घेतना वजन करून घेवचो अशें आवाहन नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री रवी नायक हांणी केले. काल संध्याकाळी आनी बिटवीन सालेगाव आनीक हे आमचे पर्रा हेचे मदीं जे काही लोक जे आसात जे आमकां धरल्यात ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराचे एकाचे 2 करताले. म्हणजे हे करप तुजी गॅस काडप आनी दुसरें हें करताले, दुसरें करताले आनी अशें करून तेजे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज आमी हें धरल्या ते काल 7:35 हे जाल्ले इलिगल हें आसा पळय स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालेगांव विलेजीक ते जवळ पार्ल झाले सालेगांव पडटा आनी ते हे जी कंडक्ट केलेली इलिगल मेट्रोचे डिपार्टमेंटान आनी आमचे सिवील सप्लाय आनी हे जे सिवील सप्लायचे आमचे गेले थंय दिपा पळारी असिस्टंट डायरेक्टर सिवील सप्लाय, मागीर राजीव सावंत इंस्पेक्टर सिवील सप्लाय, श्री सर्वेश तोयेकर आनी वासदेव शिरोडकर आनी विश्वनाथ हळदणकर आनीक रोहित तळणकर सब इंस्पेक्टर ऑफ सिवील सप्लाय हे थंय वचून तेणी तांकां खंयतरी म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां. ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 100 आनी कितें तरी जे सिलिंडर मेळ्ळे ते 164 सिलिंडर आनी ते सिलिंडर काही हे आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले आनी हे सिलिंडर ते अर्द अर्द करताले, एकाचे कडेन दुसरें घालताले आनी अर्द अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप. म्हणजे हे मेसा लोकांची फसिलिटी फटोवपाची लोकांची पळय चल्लां तें गोंयभर चालूच आसा आनी तें चालू आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद हें करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालिगांव म्हणल्यार अशें करून हे लोकांक ते लोकांक नाडटाले. म्हणजे लोक डिमांड गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्द सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर टायमींगच. म्हण अशे वेळार जे हे आमकां लोकांचे अंदाज नासता ती जाणा एक सिलिंडर घेतल्या नंतर 1 म्हयनो येता पूण तोच तर बेगीन सोंपपाक लागलो लोकांक कळना. आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ड्युटी सोंपोवन घरा येतना 7 अनवळख्यांनी रस्तो आडोवन वास्को पुलिसाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात पुलीस कर्मचारी जखमी जालो. हे प्रकरणात वास्को पुलिशेन सध्या 2 जाणांक अटक केल्या जाल्यार हेर 5 जाण फरार आसात. फरार आशिल्ल्यांचो सोद सुरू आसा अशी माहिती मुरगांवचो उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी दिल्या.
हालींच बेतलात पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी आसतनाच आता वास्कोच्या पुलीस कर्मचाऱ्याचेर अनवळख्यांनी हल्लो केलो. ड्युटी सोंपोवन संबंधीत पुलीस कर्मचारी वतालो तेन्ना वाटेक रस्त्यार आडोवन ताचेर 7 जाणांनी हल्लो केलो. हातूंत तो कर्मचारी जखमी जालो. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून हल्लो केल्ल्या 2 जाणांक अटक केली जाल्यार हेर 5 जाण फरार आसात. मजगतीं वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायली. दोशींचेर कडक कारवाय करची म्हूण मुरगांवच्या उप अधीक्षकाक आनी वास्कोच्या पुलीस निरीक्षकाक आदेश दिल्ल्याचे वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले. सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वतात तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रूप हे आशिल्लो 10 जाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसान तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनी ह्या हितून आमच्या जटाब्रत पुलिसाक मार लागलो आसा आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां आनी तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एक्सिडेंट जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू. व्हेरी सॅड म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थाराय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटलें काल 3 जाली म्हाका सगळ्यांक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली DYSP आनी PIक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावपूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपाक जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना पूण हांवें फ्री हँड आतांच न्ही जाल्यार पुलिसाक हांवें पयलीं पासून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ एंड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपाक जायना म्हणून आनी ताजेर आमचे खुबदां हांगा मिटिंग्सूय जाल्ले आसा आनी आमी PIक आनी DYSPक परत एकदां सांगिल्लें आसा. आनी आजूय हे जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलां तो खंयच्या मंत्र्याचो आसूं तो खंयच्या आमदाराचो आसूं तो कोणाचो फावराचो आसूं कोणूय आसूं ही शूड बी बुक ताजेर एक्शन जावपूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फोटोग्राफर हो मॅग्निफायिंग ग्लासा भशेन आसप गरजेचो. मॅग्निफायिंग ग्लासात सुर्याची किरणां एकठांय करून ती एखाद्या वस्तूचेर सोडून ताका उजो लावपाची तांक आसता. तशीच तांक एखाद्या फोटोग्राफरा मदीं आसता. स्लॅब कोसळटा आनी सिलींग पडटा हाचे भितर जमीन आसमानाचो फरक आसता. कला अकादमीच्या बाबतींत पत्रकारांनी चुकीची म्हायती छापली म्हणून सांगीत आमदार गोविंदान ह्या विशयावयल्यान ताचेर जाल्ले आरोप फापडून उडोवपाचो यत्न केलो. स्लॅब आणि सिलींग कोसळप हाचे भितर जमीन आसमानाचो फरक आसता. कला अकादमीच्या बाबतींत पत्रकारांनी चुकीची म्हायती छापली म्हणून सांगीत आमदार गोविंद गावडेन पत्रकारांचेर फोग काडीत ह्या विशयावयल्यान आपल्याचेर जाल्ले आरोप फाफडून उडोवपाचो ताणें यत्न केलो. कला अकादमीचे बाबतींत पत्रकारांनी छापिल्ल्यो बातम्यो वा फोटो कॅप्शन पत्रकारांच्या विचारसरणीत बसता काय कितें अशेंय गोविंद विचारता. खरेपणी पत्रकारांनी मान मर्यादेत रावून कला अकादमीचे बाबतींत बातमी छापूंक जाय आशिल्ली. पत्रकार जावं वा फोटोग्राफरांनी खंयच्याय बातमेचो वा फोटवाचो आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वापर करचो न्ही अशेंय आमदार गोविंदाचें म्हणणें. इतले सगळें उलोवन आमदार गोविंद कला अकादमीच्या बाबतींत घडिल्ल्या प्रसंगाची वस्तुस्थिती न्हयकारपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळप, सिलींग तुटून पडप, साऊंड सिस्टम सामकी नासप तशेंच मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाल्ली उदकाची गळटी हाचेर गोविंदान जाप लेगीत काडली ना. आयकात गोविंदाचें म्हणणें. The successful warrior is an ordinary average man with a laser like a focus. याद जाता म्हजें ल्हानपण म्हजें बालपण की what is a laser like focus. हांव सदांच म्हणटलो की फोटोग्राफी इज अ गेम ऑफ अ फोकस. आतां फोकस जर कसलो आसचो जाल्यार जे वेळाचेर आमी ल्हानाक शाळेन आसताले तेन्ना मॅग्निफायिंग जो ग्लास जो आसतालो मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन आमी एक एक्सपेरिमेंट करताले, प्रयोग करताले. म्हाका खबर ना तुमी केला काय कितो. सुर्याची जी किरणां जी आसा ती सुर्याची किरणां मॅग्निफायड ग्लासांतल्यान सकल दवरलेले मॅच बॉक्साच्या गाडयेचेर जर तो लेजर जर केलो जाल्यार ताका उजो मेळटा. हो एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ प्रॅक्टिकल नॉलेज. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो
फोटोग्राफराचो हो जो एक मुख्य जो उद्देश जो आसा तो फोटो बरो जर जातलो जाल्यार ताजो फोकस हो खूब महत्वाचो आसा. म्हणजेच जो पर्यंत फोकस ना तो पर्यंत म्हाका दिसता बरो तरेचो फोटोग्राफर किंवा बरो फोटो क्लिक करपाक शकपाना अशें म्हाका तर दिसता. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की एन एवरेज पर्सन कॅन बिकम अ वॉरियर. आणि तेच म्हाका दिसता वेगळे वेगळे एजिटेशन जाल्ले आसा ते खरी तेंची कौशल्य त्यांचो टॅप करपाचो जो क्षण जो असता तो मोमेंट जो असता तो अत्यंत महत्वाचो असता. आणि तो फोटो मागीर जर्नलिस्ट किंवा मागीर आपले पत्रकार जे असतात त्या पत्रकाराकडेन वता. पण बरेचसे जण पत्रकार ताका कॅप्शन किंवा आम्ही कॉन्टेंट म्हणतात किंवा कॉन्टेक्स्ट दिता आसतना खंय तरी एक हालता आणि मागीर त्या फोटोग्राफाचो जो इमेज जो ताजी जी तेजी एक फायनशिप जी असता एक फिल्टरशिप जी असता तो कितें उलयता ते डेविएशन जाता. एक ल्हानशें उदाहरण घेवपाक म्हळ्यार हांव एकूच म्हणटलो. बरेचशे फावटी आमचे हांगसर एलओपी आसा गोंयचे मुख्यमंत्री आसा गोविंद गावडे आसा. स्लॅब कोसळटा आणि सिलींग कोसळटा सिलींग तुटता हेजे भितर जमीन अस्मानाचो फरक आहा. पण पत्रकारांची विचारसरणी जी आसा ही विचारसरणी ह्या कॅप्शना भितर बसता काय कितें. स्लॅब कोसळप आणि सिलींग तोडप म्हणजे आख्खो स्लॅबूच कोसळलो. म्हाका दिसता ह्या जगान भितर अशें खंयच घडलें ना की खंयचो एक पत्रकार जो आसा पळय न्ही ताणें एक मान मर्यादेन रावून म्हाका दिसता तें कॅप्शन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. हांव थोडेशें उलयतलो पण तिखट उलयतलो कारण आज तें जावपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचेर पांडुरंग कुर्टीकार आनी सहकार्यांनी बाजी मारली. आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां हार खावची पडली. सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक फाटल्या आयतारा जाल्ली. मंगळारा फोंडेच्या सहकार भवनात मतमेजणी जाली. हातूंत पांडुरंग कुर्टीकार गट भोवमतान वेंचून आयलो. वेंचून आयिल्ल्या मदीं ओपन गटात पांडुरंग कुर्टीकार, व्हीकेएस गटात विनायक नार्वेकर, विठ्ठलदास वेर्णेकर आनी कृष्णा कुडणेकर, कंझ्युमर गटात श्रीकांत नायक, डेरी गटात विजयकांत गांवकार, अर्बन गटात श्रीपाद परब, सॅलरी अर्नर्स गटात उत्तर गोंयांत प्रिया टांगसाळी जाल्यार दक्षिण गोंयांत शांबा सावंत देसाय, बायल गटात चित्रा वांयगणकर आनी मैथिली परब जाल्यार एसटी गटात प्रभाकर गांवकर हांची निवड जाल्या. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची जी वेंचणूक आसा ती गेल्या आयताराक जाली आनी तेंचो जो निकाल आसा तो आयज येयल्लो आसा. आनी निकाल असो आसा पांडुरंग कुर्टीकर हांचो जो गट आसा तांकां जैत मेळिल्लें आसा आनी तेंच्या विरोधात जो गट आशिल्लो तो प्रकाश वेळीप आदलो सहकार मंत्री प्रकाश वेळीप हांचो गट आशिल्लो तांकां हार खावची पडली. आनी तशेंच ओपन गटान पांडुरंग कुर्टीकर जो आसा तांकां जैत मेळिल्लें आसा. तशेंच सेवा सहकारी संस्था ह्या गटान विनायक नार्वेकर, विठ्ठलदास वेर्णेकर आणि कृष्णा कुडणेकर हांकां जैत मेळिल्लो आसा. तशेंच कंझ्युमर गटान श्रीकांत नायक, डेरी गटान विजयकांत गांवकर, अर्बन गटान श्रीपाद परब, सॅलरी अर्नर्स गटान उत्तर गोंयच्यान प्रिया टांगसाळी, तशेंच दक्षिण गोंयच्यान शांबा सावंत देसाय, तशेंच बायलांच्या गटान पळोवपाक गेले जाल्यार चित्रा वांयगणकर आनी मैथिली परब, जाल्यार एसटी गटान प्रभाकर गांवकर हेंची सगळ्यांची निवड जाल्ली आसा. सो आयची ही महत्वाची बातमी अशी आसा की गोंय राज्य सहकारी बँकेचे जे मंडळ इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाक पांडुरंग कुर्टीकर हांच्या गटान बाजी मारलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोंया सयत संवसारभरांतल्या कोंकणी मोगीं खातीर आतां खोशेची खबर. लोकसभेचें पुराय कामकाज आतां कोंकणींतल्यान आयकुपाक मेळटलें. हे खातीर इविटा डिसोजा, गौरी मावळींकर आनी समीक्षा वेळप हांची कोंकणी दुभाशी म्हणून लोकसभा सचिवालयात नियुक्ती जाल्या. हे नियुक्तेक लागून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पयलेच फावट लोकसभेचें कामकाज कोंकणींत भाशांतरीत जावन ते थेट प्रसारीत जातलें. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं
अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। भ्रष्ट आणि जातीयवादी भाजप सरकाराक सत्तेवयल्यान काडपाची हीच योग्य वेळ आसा। ताका लागून भाजप आड मोर्चे बांधणी करपा खातीर गोंयांतल्या सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाच्या उद्देशान आपणे 22 ऑगस्टाक एक म्हत्वाची बसका आपयल्या, अशें ज्येष्ठ वकील तशेंच राजकीय विश्लेशक राधाराव ग्रासियस हांणी सांगलें। हे बसकेत विरोधी पक्षांचे फुडारी तशेंच सामाजीक संघटनांचे प्रतिनिधी वांटेकार जातले, अशी माहिती राधाराव हांणी दिल्या। A convention of all activists has been called for the 22nd of this month at Jardin Dualia Dush, Abadfaria Road near Goman Vidya Niketan at 3:30 p.m. Now the purpose is, you see, today there is a massive opposition to the BJP in Goa. No one wants the BJP to win another term. But at the same time, the BJP wins or comes near victory and then effects defections. Because the opposition is not fighting elections in a concerted, united way. And all these activists after elections are again on the streets fighting for different causes. I think it is time that all activists get together, corner all the political parties, the parties currently in opposition, form their own groupings, create their own nominees and ask political parties to fill them. In each constituency, one nominee. And we all work together to get him elected and on a non-BJP platform. Otherwise, we are going to have a repeat of what has happened in the past. I have seen in the last Lok Sabha elections, the Congress won South Goa not because of Congress. They won because the general public and all the activists ganged up together to support Captain Viriatu. And they supported Captain Viriatu because Captain Viriatu is known to be a good man, an activist, and not a typical politician. And he has been doing well. Everybody is happy with what he is doing. So I have a feeling that activists, if they work concertedly, we can give Goa a better government. And we need that MLAs, that the potential MLAs, the candidates should be announced at least 6 months or minimum 3 months before the elections. आपण वॉल्टर आशिल्ल्याचे सांगून एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाक धमकी देऊन 2 कोटींची खंडणी मागपाचो प्रकार फातोर्डा वाठारांत घडला। या प्रकरणात संबंधितान फातोर्डा पुलिशेन कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। उपरांत पुलिशेन या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 4 जाणांक अटक केली। तातूंत वॉल्टर फर्नांडीस हो मुखेल दुबावित आसून ताचे कडेन पिस्तूल आनी 4 गुळयो सापडल्यात। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल फातोर्डा पुलिसांक एक बिल्डरान एक्सटॉर्शन आपल्या कडल्यान एक्सटॉर्शन करता म्हणून एक केस फायल केली आनी ताजे नंतर ती फातोर्डा पुलिसांनी केस रजिस्टर केली आनी ह्या प्रकरणात ताणें नांव दिल्लें की एक वॉल्टर म्हणून ताणें आपल्या कडल्यान 2 कोटी रुपयाची मागणी केली। आपल्याक नाल्यार धमकी दीत आपल्याक मारतलो अशी हें केली। 2 कोटी जर दिना जाल्यार तुका आपल्या स्वता त्या बिल्डराक आनी ताची फॅमिलीक सोडपाना अशें म्हणटा धमकी दिली। ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्यो आनी हाजो तपास चालू केलो आनी तातूंत भितर फातोर्डा पुलिसांनी काल उसरा राती 4 जाणांक अटक केली। तातूंत भितर वॉल्टर फर्नांडीस हो मेन एक्यूज आसा
ताजे कडल्यान फातोर्डा पुलिसांक एक गन सापडिल्लें आसा आनी 3 लायव्ह बुलेटी सापडिल्ले आसात. हे ऑटोमॅटीक पिस्टल आसा. त्याच बरोबर रोहीत फळदेसाय काटू हाकाय फातोर्डा पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनी विनोद कुमार तोराट आनी तिरुपती वरपुरी हो एक कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर ह्या दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे आनी 14 तारखेक सिटी सेंटर म्हणटा एक कॅफे भितर ह्या बिल्डराक आपयलो आनी ताचे कडेन उलोवप स्टार्ट केलें आनी ताका धमकायलो. ताजे नंतर काल ताका परतो आपयलो आनी ताणें मागीर भिवन जे 2 कोटी आपले कडेन अरेंज जायना म्हणून फातोर्डा पुलिसांनी कंप्लेन केली आनी हे हांकां हे 4 जाणांक अटक केल्ली आसा. सद्याक तांकां लॉकअपाक दवरिल्ले आसात आनी ताजे नंतर आतां तांकां रिमांडाक व्हरतले. एक हे मुखार येता की फाटीं कांय दीस पयलीं एक गँग वॉर जाल्लें म्हणजे 2 जाणांचेर कांय ग्रुपान असॉल्ट केल्लो. तातूंत भितर गन फायरी जाल्लें आनी तातूंत भितर वॉल्टर गँगाचें नांव येतालें. वॉल्टर गँगाक काबू करपाक लागून दुसरे गँगान हें केल्लें आनी ताजे त्याच फाटभुंयेचेर आतां वॉल्टर गँगाच्या मनशाकय अरेस्ट केल्ले आसा. सो हें सगळें जर लिंक ह्या बिल्डरा कडेन ना काय हो एक प्रश्न येता. हे बिल्डरा कडल्यान एक्सटॉर्शनाक लागून बिल्डरान ताका दिल्ले होय प्रश्न मुखार येता. आतां पुलीस हाजो तपास करता. फुडली जी अपडेट आसा आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव संघ उलयतां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाला दर एक समाज आणि दर एका घटकाक न्याय मेळ्ळा. गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचें कामूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलां. खरेपणी गोयच्या एसटी समाजाक काँग्रेसीच्या काळानूच राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय आशिल्लें, पूण काँग्रेसीन एसटी समाजाची ही मागणी केन्ना विचारातूच घेतली ना म्हणून मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. आयकात ताचें म्हणणें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जेन्ना ते प्रधानमंत्री जाले प्रत्येक समाज प्रत्येक घटक वेगळ्या तरेन त्यांची उदरगत करपाक आनी जाय तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक त्याच बरोबर योग्य ते स्थान देशाच्या लेवलाचेर आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान पयली फावट इतिहासीक गोश्टी जाल्ले आसा. काँग्रेस पार्टी जेन्ना सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमांतल्यान नॅशनल लेवलाचेर आमी पळयता की एसटी स्टेटस जे जाय आशिल्ले काँग्रेस सरकारान ते करूंक ना आनी तेजे नंतर आमी पळयता की तेंचो प्रयत्न अटेम्प्टेड बिल इन द राज्यसभा क्लियरली रिफ्लेक्टेड ते करून ते पास करूं शकले ना आनी जाय ते गोश्टी जे तेन्ना करूंक जाय आशिल्ले पयलीं जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार सेंट्रलाक आशिल्लो ते करूंक शकले ना आनी हे सगळे श्रेय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक वयता. आयज तेंचे विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां जायत्यो स्किम्स आनी जायते गोश्टी एसटी समाजाचो भाव आमच्या मतदारसंघात आमी पळयल्लो आसा. आमचो सगळ्या समाजाचे वेगळे तरेन आमी उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न आमी सदां पळयला. आयज सत्तरीच्या प्रत्येक भागाक आनी उसगांवच्या प्रत्येक भागात आमी पळयला. हांव सत्तरीचे उलयतां आनी इवन गोंय राज्यांत तुमी पळोवंक गेल्यार आयज एसटी समाजाचे जे कितें मागणी आशिल्ल्यो आयज गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री आनी केंद्रान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आनी आमच्या गोंयान आमचे अध्यक्ष दामू नायक यांच्या नेतृत्वा सकयल पक्ष चलता आनी यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक फुडें सरल्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.